ह्या काजूक आणि बरी दिवपाक सपोर्ट करपाक जेणे करून ह्या वर्सा 11,000 टन जरी काजू बिया वेगवेगळ्या संस्थे मार्फत विकत घेतली. लक्ष एकच आहा की आमकां खबर आहा एक 3-4 वर्सांनी एक काजीचे पीक आमकां मेळटलें, जेणे करून कदाचित ह्या वर्सा 11,000 टन फुडल्या 4 वर्सां नंतर तेतून आनीकय खंय तरी 5 ते 8,000 टनाची भर पडू शकता. जसे ह्या वर्सा 11,000 टन विकून 125 कोटीची उलाढाल प्रामुख्यान डायरेक्ट पयशे शेतकऱ्यापर्यंत पावले. कदाचित 4 वर्सां उपरांत हांव साहजिकच तुमीच म्हणू शकतात की 125च्या जाग्यार 175 कोटीपर्यंत रुपयाचे उत्पन्न आमी वाडूंक शकता. हांवें जे म्हटलें की 5,000 काजूची कलमां म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायतींनी हांव वाडटलो. तेजी सुरवात कारण कितें जाणा कदाचित फुडल्या विकानय करूं शकता, पण आज जर पळयशात जाल्यार शेतकरी शेत लागवडीन सामके बिजी आहा मॅक्झिमम. ते जेन्ना फ्री जातले म्हणजे हांव म्हणू शकता बाय 15 जुलय 15 जुलय पर्यंत ह्या कार्यक्रमाची हांव सुरवात करतलो. ताचे पयलीं ऑर्डरी दिवन दवरतलो आनी 15 जुलयसून सुरूय जातले. पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात एकूण कितले शेतकरी नांव ते लिस्ट हांवें काडपाक लायल्या. प्रत्येक पंचायतीचे आमचे कार्यकर्ते जे आसात म्हणजे जशें एक सांगता म्हाजे कार्यकर्ते म्हणजे फक्त म्हाजेच वोटर न्ही. जशें हांवें दाखोवन दिलां की बी म्हणजे भाताची बी आनी सारे वाडटना कोणाकच संदी दिवना की बाबा तेणी आपल्याकच वाटले, सगळेच म्हाजे. ते बद्दल हे सुद्दां जे आसा पळय ज्या पंचायतीन जे शेतकरी आसतले म्हणजे काजी करतात ते सगळ्याकच मेळटले. थंय भेदभाव जसो जावं ना. भात आनी बियाणां म्हणजे बियाणां आनी खत वितरीत करता तसो हांगा सुद्दां कोणाक संदी दिवचो ना की बाबा आमकां दिवं ना, तांकां आपल्याकच दिले, सगळ्यांक मेळटले.